प्राचीन काळाचो 5वो आयतार शुभ वार्ता जॉन चॅप्टर 8 वर्स 1 to 11. तो जेजू ओलिवे दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव पांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो सोमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तवळ प्रदवार करतानाच धरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिसेय ताचे सरशी हाडून आयले. जम्यामध्ये तिका उभी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक पात्रांव जिवीशी मारिसे म्हणून मोयजेनच नियमशास्त्रांत फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घाल ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीक बरोवन चार पडलो. ते थंय रावून सवाला घालीत आसले. देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयले पातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीक बरोवंक पडलो. हे आयकून ते एकामेका फाटल्यान एकलो मालगाड्याताव निमाणो पर्यंत तांचे निकाळले. उबी असलेले स्त्रिये सांगाता उरलो, जेजू एकलोच. जेजू नीट उबे रावून तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय? कोणीय तुका गुन्यांव कान केली? ना धन्या म्हणाली ती. जेजून तिका म्हणलें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वोस आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. रोमन चॅप्टर 6 वर्स 23. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मार्थ देणे ख्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभला ते सासनीक जिवीत. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया मुजे सशी सुमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. प्रोवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 6. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद, आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. साम चॅप्टर 121. इस्रायेलाचो राखणो. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल.